येवकार, हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. गोंयांत पुलीस कमी, गुन्यांव चड. पुलिसांच्या उणावाचेर एनजीओंनी उक्तायली चिंता. मुरगांवच्या आउटपोस्टांनी खंय पुलीसच नात. पळयात गोवा 365चो रिपोर्ट. गोंय स्वयंपूर्ण करपाक आमी बांदील, म्हणटा गोंय सरकार. प्रत्यक्षांत जायते कडेन मुळाव्या पायभूत सुविधांच्यो बोयो. मिराबागच्या गार्डनाची जाल्या दशा. 30 तारखेक गडगडा सयत घसघसतलो पावस. आयएमडीचो येलो अलर्ट. आयज, फाल्यां आनी परां अणभवपाक मेळटलें सुकें हवामान. तोरशे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर भिरांकूळ अपघात जाला. ह्या अपघातांत आवय आनी 1.5 वर्सां पिरायेच्या सान्न भुरग्याक जीव वगडावचो पडलो. कार आनी कंटेनराच्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. विशेष म्हटल्यार प्रवाशां बरोबर थळाव्यांनी ह्या अपघाताक रस्तो कंत्राटदार आनी तांचे कडेन आडनदर करपी यंत्रणेचेर तिडक उक्तायल्या. पुण्यासावन ही फामील गोंयां येताली. दुसऱ्या वाटेनच्यान नुस्त्याचो कंटेनर येतालो. तोरश्यां रस्ते पेड्डेर आसात. गती सांगपी, मोडना सांगपी वा दिका सांगपी तकटे नात. अपघात नेमको कोणाची चुकीक लागून जालो ते स्पश्ट नासलें तरी दोळ्यांनी हो अपघात पळयल्ल्यांनी रस्तो विभाग आणि कंत्राटदाराचो फोग काढला. आम्ही 3 दिवसापूर्वी येताना पण आमचा सिव्हिअर ऍक्सिडेंट होता वाचता इथं डेड एंड आहे. रस्त्याला काही हे नाही, सुविधा काही नाहीये. आणि गाडी लेफ्ट साईडची गाडी ती राईट साईडच्या डायरेक्शनला येऊन जाते, त्यामुळे अपघात झालाय. आणि आता ते दगावलेले जे आहेत, आता एक छोटी मुलगी आणि ते आमच्या पुण्याचे बुंदेच्या करून, तर त्यांचा हा अपघात ह्याच्यामुळे झालाय, हलगर्जीपणामुळे झालेला आहे. यांच्यामुळं जे आता रस्त्याचे जे कामं आहेत त्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हा झालेला ऍक्सिडेंट. लोक स्थानिक पब्लिक म्हणतात रोज यांचे ऍक्सिडेंट होतात इथे, पण इथं कोणी खबरदारी घेत नाही. यांनी कंप्लेंट करून वैतागले लोक. अशा हायवे ॲक्सिडंट झाला म्हणून इमिजिएटली आम्ही विदिन 10 मिनिट्स हांगा स्पॉटार पावले. ऑलरेडी एक लेडी डॅड जाल्ली पोजिशनाक, एक भुरगे डॅड जाले, ताका काडले आणि एकट्याक ट्रॅप जाल्लो ते ऑलरेडी काडून ताका जीएमसी व्हरता. गाडयेन टोटल 4 जाण. हां, म्हणजे एक 2 जाण सिरियस आहा काय? 2 जाण सिरियस म्हणजे एकटो सिरियस आहा, चेडू आहा ते व्हडले मातशे. फॅमिली कितें वयताली काय कशें कळ्ळें? ती गोवा येताली, पुण्याक. हां, गोवा येताली. आणि ही गाडी दुसरी महाराष्ट्रान. थळाव्यांनी हायवेच्या कंत्राटदाराकच जबाबदार धरलो. हाचे आदी गोवा 365 ह्या हायवे वयल्या गैरसोयींची सेगीत फाटपुरवण केल्या. परत 2 बळी गेल्या उपरांत थळावे फुर्योज जाल्यात. हांगा 24 वरां पुलीस दवरचो अशें तांकां दिसता. तरी जो हायवे स्टार्ट जालो पळय तो हांगा एंड जाता. भायल्या लोकांक कांयच कळना की इतक्या स्पिडीन येवन ते हांगा ब्रेक मारूच शकनात. आणि ही गजाल आमी वारंवार तांकां सांगलेली. आता हो जो कोण इंजिनियर आहा कोण ताका आदी एक्शन घेवंक जायी, नाजाल्यार हे आमी वोगी रावचे ना. कारण 2 जाणांची हांगा मरण जाल्लेली आसा आणि आमकां ते सहन जावचें ना. आणि हे हायवेक लागून जाला म्हणून आणखी आमकां त्रास जाल्लो आसा. सॉलिड ॲक्सिडंट जाल्लो हांगा आणि आम्ही पंचायतीन आमच्या सगळ्या सदस्यांनी वारंवार हांगासर रस्ता विभाग आमचो हायवेक आमी निवेदन दिलें. कित्येकदा आमी बंद केलो रस्तो, तरी हे अजून पर्यंत हांकां जाग येवंक ना. आणि हो असलो व्हडलो ॲक्सिडंट जाल्लो हा, टेरिबल, पळयनासतना सारको असो. वारंवार दिसाक 1-2 ॲक्सिडंट जायत आहा. हायस्कुलांतले आमचे स्वताचे, माझी पुतणी सुद्धा एकदा ॲक्सिडंट जाता हे वाटावली. असे कितले तरी ॲक्सिडंट डेली जायत आहा. हांव आत्ताच्या आतां आमचो PI हेका फोन केलो, नाजाल्यार हांगासर एक पुलीस तरी दवरपाचो. जो पर्यंत हो रस्तो जायना तो पर्यंत एक पुलीस दवरपाचो. कित्याक हे डायरेक्शन कळना. फास्ट गाडयो येता, सारके स्पिडीन येता, हायवे सारको आसल्या कारणान. आणि हांगासर हे जाल्लें आसा खूब. आणि हेच्यार हे जवळ जवळ आमी आमच्या आमदारांनी स्वता प्रयत्न करून केलो, तरी हे कोणाकच हे रस्ता विभाग, हे आमच्या हायवेचे ऑथॉरिटी दाद देना. हेच्या खातीर आमकां संताप जाल्लो आहा. गोवा 365 खातीर तोरसे पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आयज राज्यांत संवसारीक पर्यटन दीस मनयलो. हे विशीं जागृताय घडोवपी वेगवेगळ्यो कार्यावळी सरकारी पावंड्यार घडोवन हाडल्यो. अंदूचो विशय आशिल्लो पर्यटनाचेर परतून विचार करप. TTAG, SKL गोंय आनी गोंय पर्यटन खात्यान ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. पळयात. आयज सकाळी 6:30 वरांचेर दोनापावला ते मिरामार आणि परत अशे शॉर्ट सायकल रॅलींतल्यान ह्या दिसाची सुरवात जाली. हे रॅलीत जायते सायकल क्लब, सायकल चलोवपी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात. हॅपी वर्ल्ड टुरिझम डे टू ऑल ऑफ यू.
It was a beautiful organized cycle rally today, done by the CTAG Goa. Thank you very much for spreading the word of tourism in Goa. हे रॅली उपरांत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या स्पेशल भुरग्यांक घेवन क्रूज बोटींतल्यान मांडवीत भोंवडी काडली. विद्यार्थ्यांनी मांडवी न्हंयचे देगेर क्रुजांतल्यान भोंवडी काडून संगीत आनी नाचाचो लाव घेतलो. पळयात. मजगती पाक कलेची सर्त जाली. हे सर्तीत विद्यार्थ्यांक आणि नागरिकांक पाक कलेची कुशळटाय दाखोवपाची संद मेळ्ळी. गोंय आपल्या गांवगिऱ्या आणि पारंपारीक खाणा खातीर फामाद आशिल्ल्यान हे सर्तीत सगळ्या थरांतल्या लोकांक गोंयचे वेगवेगळे पदार्थ दाखोवन आपली कला दाखोवपाक मेळ्ळी. पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोझारियो आणि इर्शाद शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विठ्ठलापूर साखळेचे एके शाळेत अपहरण जाल्ल्याचो यत्न जाल्ल्यान थळाव्या पालकां मदीं भंय निर्माण जाला. दिसान दीस गुन्यांव वाडत आशिल्ल्यान पालक आपल्या भुरग्यांक शाळांनी धाडपाक भियेवपाक लागल्यात. सरकारान भुरग्यांक सुरक्षा दिवची पालकांनी मागलां. कांय दिसां आदीं विठ्ठलापुराच्या एका शाळेत अशेंच भुरग्यांचें अपहरण करपाचो यत्न जाल्लो असो आरोप पालकांनी केला. एका विद्यार्थ्याक व्हरपाक ताचो सोयरो म्हणून सांगून एक मनीस शाळेत आयलो. वेळ बरो म्हणून तो विद्यार्थी त्या दिसा शाळेत गैरहजर आशिल्लो. हे घडणुकेचेर आतां पालक जागृत आसा आनी तांच्या मनात भंय निर्माण जाला. विद्यार्थ्यांक सुरक्षा दियात. शाळेच्या लागसर CCTV कॅमेरा लायात. पालक मागतात. शाळा सुरू जावपाच्या वेळार आनी सुट्टाना देखरेख दवरपाक पुलीस कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करची अशी पालकांनी मागणी केल्या. सध्या सगळ्याकूच बोवाळ जाल्लो आसा. किडनॅपिंग भुरग्यांनी जालो आसा. हालींच फाटल्या विकान बाल मंदिरान असो कोण तरी एक चवकशी करपाक गेलो भुरग्यां आनी तो त्याच दिसा भुरगो तो एबसेंट आसलो सीक आसा म्हणून. तशेंच आतां म्हाजो पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी प्रत्येक स्कुलान एक कोण तरी स्टाफ डेपोट करचो. तसोच शाळेनूय एक स्टाफ दवरपाचो. तेंच्यांनी जो मेरेन तेजे पेरंट्स येना तो मेरेन त्या भुरग्याक गेटी भायर सोडप ना आनी तेंच्यांनी काळजी घेवन सगळ्यांच्या भुरग्यांचे लायफ सुदारचें अशें हांव रिक्वेस्ट करता. पुलिसांनी एक तेजो स्टाफ दवरपाक जाय. कित्याक पुलीस असले काय कोण सहजा येदो व्हडलो चोर सुद्दां आसलो ते पुलिसाक तितलो पावर आसूंक नासूं म्हणजे पुलीस म्हटलो काय तो भियेता. तेणें कोण तरी स्टाफ दवरता पुलिसाक. अशें केन्ना पयलीं घडों नासलें पण आतां हें अशें जालें की आमकां म्हणजे सामकें डिफिकल्ट दिसलें. आयज म्हाका अशें जालें की भुरग्यांक धाडूं काय ना अशेंच म्हाका दिसलें स्कुलां वचून. आतां इतकें जाय की सगळ्या स्कुलांनी CCTV कॅमेरा जे आहा पळय म्हणजे ते लायक इन्स्टॉल करचे. येता वयता पेरंट्साचेर हें दवरपी कित्याक कळपाक खातीर की भुरग्याक कोण व्हरता कितें तें. आनी ती तेवूय वर्कींग सायड म्हणल्यार कशें तर रेकॉर्डींग आसपाक जाय. म्हणजे बेश्टें दिसलें म्हणून जायना. तर ते रेकॉर्ड फाल्यां जर एक म्हयन्याचो रेकॉर्ड घातलो समज जर चॅक करतलो तर म्हाका तें पळोवंक जाय. सो हे मातशें तें लक्ष दिवचें. कित्याक लेटस्ट हालींच आतां भुरग्यांच्या साखळेच्या म्हणजे स्कुलाक म्हणजे भुरग्यांक व्हरलो अशें म्हटल्यार म्हणजे व्हरपाक ट्राय केल्ली पण अशें जालें की आयकूंक गेली की तांचे ते सिस्टम चलनाली. म्हणजे जर ताका ट्रॅक करता समज बस इम्पॉर्टंट CCTV कित्याक लायता आमी जर बाबा तो कोणी येयलो जाल्यार आमकां तो ट्रॅक करता मेन कित्याक एटलीस्ट फेस तरी मेळपाक जाय म्हणून पळोवपाक. सो हें मातशें हांव तुजे कडेन अर्ज करता सगळ्यांनी मातशें आपले CCTV कॅमेरा इन्स्टॉल करचे. परत ते वर्कींग आहा ना तेवूय चॅक करचें म्हणून हें म्हाजें इतकें मातशें. आमचे प्रायमरी स्कूल आसा प्रायमरी तितून थोडे हितून गव्हर्मेंटान कितें करपाचें जितून चड भुरग्यांची एटेंडन्स चड आसा ते हितून एक आमचे सेक्युरिटी गार्ड आहा पळय तो एक हाफ डे अलावड करपाचो नाल्यार कोण लेडीज हे करून एक अलावड करपाचो. तितून सेफ्टी म्हणून भुरग्यांक कोण येता भितून कितें आतां नजर उरतली की सगळे पेरंट्स टिचर सगळ्या भुरग्यांचेर एक भुरगे एक 40 भुरगे असल्यार एक 2-3 टिचर एक दवरूं शकता. पूण ही आतां विठ्ठलापूर कारापूर शाळा ही शाळेंत चड हें आसा
स्ट्रेंथ चड आहा भुरग्याची एटेंडन्स चड आहा म्हणटकूच ती तितकी कंट्रोल जायना आनी हे एरिया सायटीक सद्या जाता भितून कितें जाता म्हणून ते सेफ्टीक एक गव्हर्मेंटान एक अलाउड करता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. गोंय सरकार गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर बांदील आसा खंय ते खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा उबारल्यात अशेंय मंत्री सांगत असतात. पूण सावड्डे मिराबाग पंचायत वाठारांत जाणट्यांक विसव घेवपाक आनी भुरग्यांक खेळपाक बांदिल्ल्या गार्डनाच्यो भोयो जाल्यात. कांय समाज विद्वट्ट्यांनी गार्डनाची नासाडी केल्या. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. गांव सुदारपाक तेच बरोबर आमचे गोंय सुदारपा खातीर अनेक प्रयत्न करता. तातूंत भितर गांवचे रस्ते, तातूंत भितर गार्डन्स, वेगवेगळे जे सोयी सुख सुविधा दिवपाचे प्रयत्न करता आनी ताजो खातीर हो तो पयसो येता तो टॅक्स पेयर्स आसता. टॅक्स पेयर म्हणजे आमचो जे आमी पब्लीक आसा ते. पूण मिराबाग सावड्डे हांगा एक पंचायतीन एक गार्डन बांदिल्लें ते जे ओल्ड आमचे सिनियर सिटीजन तांकां बसपा खातीर भुरग्यां खातीर एक गार्डन. पूण आज ते गार्डनाचे गेले 2-3 वर्सां पयलीं गार्डन बांदिल्लें पूण आज ते गार्डनाची दुर्दशा केल्ली आसा. जे रातचे ताजो एक बरो वाठार आसता मिराबाग गांवा भितर. तातूंत भितर सायडीक दर्या आसा, एक निसर्गरम्य अशें वातावरण थंय आसा. पूण ताजो सद्याक लोक मिसयूज करपाक लागल्या. ते बाग ताणें एक बरें गार्डन करून बाग घातिल्ले, बाग बसपा खातीर बाग घातले, तेच बरोबर भुरग्यांक खेळपा खातीर झोपाय घातिल्ले. पूण ते काही लोकांनी जे कोणी आपल्या सोर पिवपा लागून काही रातचे लोक थंय येता आनी तांच्यांनी ते जे सगळे नासधूस केल्या. बागाची 2 फूट केल्या, बसपा खातीर बाग जाल्या, पूण तांच्यांनी ते नासधूस केल्या. कित्याक हाजें कारण की लोक थंय येवपा जायना हे तांचे उद्देश हो कळटा. हो काही पंच जावं, सरपंच जावं, आमदार जावन सरकाराचो पयसो जावं सरकाराचो आमचोच पयसो घेवन ते काही गांवचो उदरगत करप पळयता आनी तातूंत भितर गांवाक बरीच फॅसिलिटी हाडप पळयता. पूण काही अशे लोक आसात की ते तयारी आसात म्हणून ते काबार करपाचे. पूण अशा हांकां सरकारांनी बीन अशे जे पुलीस आसा, पुलीसय बीन थंय हे करून पुलिसांनी बीन ते पेट्रोलिंग करून असले लोकांक धरून तांकां शिक्षा दिवपाची अशें अनेकाची मागणी आसा. पण संजय नायक जेन्ना उलयलो, संजयान म्हणलें की आमी अशें करता, गांवची उजरगती सद्या करता. पूण अशे काही लोक आसात की जे हे रस्ते जावं तुगेले बाकीच्यो गोश्टी आसात त्यो तांचो नासधूस करपाकूच थोडे तयार जाल्ले आसा. अशें करची न्ही. लोकांनी ताणें एक मागणी केल्या की अशा लोकांनी जो सरकारी जी कितें कशी येवजण्यो आसा ताचो नासधूस करता, लोकांचो जो फायदो घेवपा लागून आमी करता. येता त्या काळा खातीर कळटलें की सरकार जावं पुलीस हाजेर कितें एक्शन घेतलें की अशें अनेक कडेन घडलां. सावड्ड्याक कुडचड्यारूच न्ही, सावड्डे मिराबागूच न्ही, अनेक कडेन अश्यो गोश्टी आसा सरकाराच्यो ज्यो सरकार लोकां खातीर करता ताजो अनेक कडेन नासधूस करता. सरकार हाजे खातीर ठोस निर्णय घेवपाचो, पंचायतीन ताका ठोस निर्णय घेवपाचे, अशें सरकारी यंत्रणेचो मिसयूज करता जावं नासधूस करता ठोस निर्णय घेवपाचो अशें तांचे नाल्यार कितें तरी शिक्षा दिवपाची अशें एक सरकार. हे जे आमचे आमी अरबीन म्हणटा हे स्थळ जवळ जवळ आमी 2018 बांदिल्लें आनी सायडीक टोटल पेवर्स घालून रेलिंग घालून एक असो ट्युरिस्ट स्पॉट असो आमी केल्लो आनी तेच सायडीक चिल्ड्रन पार्क तुमकां दिश्टी पडटा. पूण कितें जाता की आतां जे युथ्स आहा जर हांगासर मॅक्झिमम जे यूथ येवन बसता हांगा क्रिस्तांचे किंवा रातचे बी बसता आनी कितें करता की हांगा मातशें ड्रिंक करपाचें किंवा स्मोक करपाची एक्टिविटी हांगासर आमी दिश्टी पडटा. आमी तशें पळोवपाक गेल्यार पंचायतीच्यान ऑलरेडी इन्फॉर्म केला, हाका पुलिसेक इन्फॉर्म केला की मातशें पेट्रोलिंग करचें हांगा म्हणून. पूण तरी आसतना कशें आहा की 24 तास हांगासर पेट्रोलिंग करपाक तशें पॉसिबल ना. पूण हांव एक युथाक एक अपील करूं सोदतां की जे कोण पळय हे हांगासर हे बुरशेपण करता की तेणी समजोवपा जाय की हो पब्लीक प्लेस आहा, खुबशे फॅमिली मेंबर्स हांगा येतात, भुरगीं येतात ते चिल्ड्रन पार्कां हें करपाक. तेन्ना जबर तुमी कितें खावपाक जाय, कितें जर तुमी पिता सुद्दां जाल्यार तुमी तुमचे जे बॉटल्स आहा किंवा बाकीचे खावपाचे जे वेस्ट मटेरियल आहा तो तुमी आपले बरोबर व्हरून एक रितसर तो डिस्पोज करचो. आनी कितें जाता आमी हांगासर बेंचीसूय घातलेले, तुमी पळयलें आसतलें की बेंच घातिल्ले, इवन हांगा डस्टबीन दवरिल्लें. पूण इवन पयलें डस्टबीन सुद्दां काडटा आनी सकयल उडयता, ते बेंचीस मोडून उडयल्या आनी बाकीच्यो अश्यो नाका आशिल्ल्यो एक्टिविटी हांगासर चालू आसा. पूण कशें आसा हे युवक आसा ते आमचे गोंयकार आसा, स्थानीक युवक आसा थोडे, आनी कशें आहा तांकां एक दिसपा जाय की हो एक बरो स्पॉट आसा, हो मेंटेन करपा जाय. आमची हांवें सांगले त्या भशेन एक ल्हान भुरगीं बी हांगा येता आनी एक प्रॉपर वे हो एन्जॉय करपाचो अशें हांव तांकां अपील करतां. सावड्डेच्यान गुन्यांव जाल्यात चड आनी पुलिसांक आपलेंच जालां जड, गोंयची ही अवतिकाय. खास करून मुरगांव तालुक्यांत कांय पुलीस आउटपोस्ट बंद आशिल्ले दिसून आयले.
एनजीओनी गोंयांत पुलिसांच्या उणावाचेर चिंता उक्तायल्या. गोंयांत सद्याक पुलीस फोर्स उणो आसा हें खुद्द भाजपाचे आमदारय मान्य करतात. वास्को वाठारांत जाल्यार पुलिसांचो खुबूच उणाव जाणवता. खुद्द वास्कोचो आमदार कृष्णा दाजी साळकार सांगता तात्पुरतो फोर्स येवपाचो आसा खंय, पूण जंय गुन्यांवगारी मोठ्या प्रमाणांत पातळत चल्ल्या थंय तात्पुरतें मलम कशें कितें चलतलें. वास्कोकारांची गरज सरकारान गंभीरतायेन वळखुपाक जाय. वयर पसून 8 दीस जावपाना म्हाका दिसता आय हॅव स्पोकन टू सीएम की एटलिस्ट थोडे तरी म्हणजे सपोज आवर रिक्वायरमेंट इज सपोज 70 or 50 एटलिस्ट हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट तूं आमकां धाड म्हणून आनी एक हांगा IRBचो प्लटून आशिल्लो तो ताणें परतो व्हेलो सो दॅट वी आर ट्रायंग टू गेट बॅक आनी खंय तरी 2 PSI आसा दीस वील म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर हांगा 2 PSI येतले आनी ते 14 जाण पळय आसा पळय देट ऑल्सो वील कम हियर बट वी नीड मोर. आता कितें त्रास जाता त्रास जाल्या म्हणजे देर आर नो स्टाफ सगळ्याच कडेन शॉर्ट आसा म्हणून 800 कॉन्स्टेबल्स आनी आतां रिक्रूट करतात ते. गोंयांत गुन्यांवकारी हिसपा भायर वाडल्या. गोंयांत शेजार राज्यांतले पुलीस येवन गुन्यांवकारांक धरून व्हरतात असो आरोप NGO करपाक लागल्यात. 1987 जो पुलीस फोर्स गोंयांत आसलो तितलोच फोर्स आयजय गोंयांत उरला. देखून गुन्यांवकारी हातपांय पातळपाक लागल्या. बायणां, दाबोळी, मुरगांव, सांकवाळ ह्या सारकिल्ले वसाड पडिल्ले आउटपोस्ट ताची गवाय दितात. आयकात सुरेश नायकाची खंत. गोंयांत आमी डेली न्यूज पेपराचेर जावं टीव्हीचेर आयकता क्रायम वाडटा, ड्रग्स केसीस आनी जायत्यो गजाली आयकतात आनी ह्यो गजाली आयकतना आमी म्हणटात सदींच लोक ब्लेम करता पुलीस जावं पुलिसां खातीर क्रायम्स वाडटात. पूण आतां आमी जाणून घेवया की एक्चुअल परिस्थिती कितें आसा बिकॉज हांगा जर आमी वास्को पुलीस स्टेशन मुर्मुगांव जर जुडिशन पळयत जाल्यार मुर्मुगांव तालुका जाल्यार हांगा शॉर्टेज भरपूर आहा. नियरली 80 शॉर्टेज आहा जे वास्को पुलीस स्टेशनाचे. सो आमच्या वांगडा सुरेश नायक जे NGO नीज गोंयकारा फौजाचो NGO जो आहा तेंच्या कडेन जाणून घेवया कितें परिस्थिती आहा ह्या पुलीस स्टेशनाच्या आनी ह्या तालुकान. सुरेश बाबू येवकार तुमकां कितें सांगूंक सोदता तुमी ओवरऑल हेचेर. फ्रॉम 1987 ऑनवर्ड्स जो स्ट्रेंथ हांगा एप्रूव केल्लो तोच स्ट्रेंथ अजुनूय चलता. ओके बट आतां कितें जाला क्रायम रेट्स वाडला, लॉट ऑफ पीपल हॅव इन्क्रीज. ओके सो पुलीस वाडोन ना पुलीस तितलेच आहा मॅन पॉवर आनी तेच्यान कमी जाता. आनी वास्को पोर्ट टावन म्हणजे कितले इन्सिडंट घडटा दिसाक. ओके देर लॉट ऑफ द ग्राफ आहा पळय इन्सिडंट वाडत आहा. ओके क्रायम रेट्स वाडला. Okay, about yesterday we have heard about PFI, some general secretary, okay, NIA Delhi येऊन हांगा रेड मारता. So आमचा strength जाल्यार we can monitor, the police can monitor each and every area, okay, and we can get the good results. But आता policeman कमी आहा म्हणून आमकां रिजल्ट मेळना तितलो. ओके लॅक ऑफ रिजल्ट मेळना आमकां तितलो. सो हांव मागता सरकारा कडेन आमचो वास्कोन मुर्मुगांव तालुकान जो मॅनपावर तो वाडोवपाचो की आमची जी आउटपोस्ट आहा ती सगळी बंद आहा. एक बायणा आहा, नीववाडी आहा आनी आतां वायस चेअरपर्सन एक मांगरान मागला बिकॉज लो क्रायम रेट ते बेश्टे मागना बिकॉज दॅट एरिया द क्रायम रेट इज इन्क्रिजींग. ओके गुंडागिरी हें आहा पळय तें वाडटा. सो दॅट हॅज टू बी स्टॉप. अशें असलें तरी गोंयच्या कांय वाठारांनी पेट्रोलिंग करपी पुलीस वा ट्रॅफिक पुलीस चकाटा पिट्टना दिश्टी पडटात. गाडयांची गचमुड्डी चल्ल्या. बेशिस्तीन गाडयो धांवतात. तांचेर लक्षच आसना. एकलो कोण तरी काम करता जाल्यार 4 जाण गजाली मारत रस्त्याक कुशीक उबे आसतात. गोवा 365 अशा काम चुकारांची फाटपुरवण करपाची आसा. मोर दॅन हाफ एन आवर जालें हांव आतां हिंगा आहा आनी गाडी हिंगा आहा ते म्हणचे हिंगा कोण ना म्हूण ट्रॅफिक ऑफिसर आहा हिंगा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरो महाले. घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 17 वर्सां पिरायेचो साहिल झा सायकल घेवन भारतभर भोंवता. माती वाचयात हे चळवळी विशीं जागृताय निर्माण करपाक तो वावुरता. वास्कोचे भोंवडे वेळार मुरगांव पालिका मंडळान ताचो भोवमान केलो. फुडल्या वर्सांनी आमचे अन्न उत्पादन 50% परस चड उणें जावपाचें आसा आनी ताचो मनशाचेर खर परिणाम जातलो. तातूंतल्यानच सायकल चलोवपाची आनी मातयेचे जतनायेचेर जागृताय निर्माण करपाची प्रेरणा मेळ्ळी अशें साहिल झान सांगले. मातयेंतले नैसर्गीक घटक वाडोवप आनी जमीन नापीक जावपा पासून वाटोवप हो हे सायकल जागृताय फाटलो मुखेल हेत अशें ताणें सांगलें. 1 मे 2020 सावन सायकल प्रवास सुरू केल्लो जो कोयंबतूर पावतासर चालूच उरतलो अशेंय साहिलान सांगलें. साहिल झा इज फ्रॉम द म्युनिसिपॅलिटी आणि एक मेसेज तू दिवंक सोदता ऑन सेफ सॉयल तुजी कितें वॉट यू वॉन्ट टू से. साहिल झा हो भुरगो 17 वर्सांचो
आख्खे इंडियेक भोंवपाक येयला ताका 28 स्टेट टार्गेट आहा सो 8 स्टेट केले कवर ताका एक 2 वर्स लागतली आख्खे स्टेटी आमच्या आख्खे इंडियेक भोंवपाक सेफ सॉयल घेवन लंच करून भोंवपाक की सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सॉयल इम्पॉर्टंट कित्याक आमचे वास्कोन आमकां खबर ना कित्याक वास्कोन आख्खी सिटी आमकां वास्को सिटी लागता आमी हेडे गांवांत गेलो आमराक सॉयल इम्पॉर्टंट सॉयल आसा फर्टिलायझर आसता सॉयल आसता झाडां रोवपाक शेत रोवपाक जे आमचे ऑर्गेनीक आयटम जावन आसा सॉयल रोवपाक सॉयल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सॉयल आयच्या काळान व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी सेफ सॉयल जागो सेफ करपाचो झाडां सेफ करपाचें सेफ सॉयल आसून ते सॉयल आमी सांबाळून चलपाचें संवसार एनवायरमेंट सगळें साहिल ज्याक हांव विश करता व्हेरी एडवेंचरस एक बरी कॅम्पेन जी सद्गुरून सुरू केला ती कॅम्पेनची अवेरनेस तो सगळे 28 स्टेटींनी तो करपाक भायर सरलेलो आसा आनी आयज खंय तरी 5000 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून तो 8 स्टेट गोवा हॅज बीन इज 8 स्टेट तो आयज हांगासर येयल्लो आसा बेसिकली म्हाका दिसता तशें साहिलान सांगलां आमी चॅरपर्सनान सांगलां अबाउट इम्पॉर्टन्स ऑफ सॉयल कितके इम्पॉर्टंट आहा आनी कितके एज पर युनायटेड नेशन्स रिपोर्ट तो म्हणटा नियरली 30-40% ऑफ सॉयल जी आसतली आमकां प्रोड्यूस जे येतले दॅट वील बी लेस इन कमींग इयर्स सो म्हाका दिसता रायट मुवमेंट सुरू केल्लो आसा आमी सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपाक जाय आनी जो तांकां सपोर्ट जाय जसो सद्गुरूचो प्रोग्राम आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान घडोवन हाडलेलो आनी ऑनरेबल सीएमान आनी आमच्या स्टेटीन गव्हर्मेंटान ताका फूल सपोर्ट दिल्लो आसा सो वॉट एवर हेल्प रिक्वायर्ड फ्रॉम ईच वन ऑफ अस आमी डेफिनेटली आसतले एंड वी कॉंग्रेचुलेट साहिल सर for his adventurous journey also. I started nearly 5 months back on 1st of May 2022 from Kolkata, West Bengal, and the message is to create awareness about this movement as United Nations are predicting that in the next 20 years our food production is going to drop somewhere between 40 to 45%, which in the coming years significant food shortages is going to unfold. For that, this movement is there to increase organic content in the soil. We want a seed soil policy, not just in India, all across the world, to increase organic content in the soil, to increase fertility of it, and to prevent soil degradation. This is the message. We want as many people as possible to get involved in this movement and create awareness. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. 30 तारखेक गडगडा सयत घसघशीत पावस पडूं येता. आयएमडीन राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. आयज फाल्यां आनी परां जायत्या वाठारांनी सुकें हवामान अणभवपाक मेळटलें. फुडले 3 दिसांक राज्यात कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. उपरांत 30 तारखेक गडगडा सयत व्हडलो पावस झडटलो म्हण राज्यात येल्लो अलर्ट जारी केला. दर्यादेग वाठारांत अशांत हवामानाक लागून बोट धनयांक खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. 27, 28 आनी 29 हलको ते मध्यम पावस. 30 तारखेक राज्यात येल्लो अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.